गोविंदा भाई तुम्ही कला अकादमीचेर खूब उलयले, सो बाय व्हेन इट कॅन बी रेडी फॉर Definitely Kala Academy will get ready in the month of August ओके for its show. That's all. ओपन जातली ती मागीर सगळ्याक सगळ्यांक सो कितले पर्सेंटेज ऑफ वर्क जालेले आसा सद्या ऑलमोस्ट आमचे स्ट्रक्चरल वर्क जे आसा स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चरल वर्क जे आसा पळय ते ऑलमोस्ट आमगेले 99% काबार जाल्ले सायमल्टेनियसली वी आर डुईंग द फिनिशींग वर्क कळ्ळें न्ही आनी आतां एक गोश्ट आमचो आसा म्हाका दिसता आमगे फ्रिक्वेंटली चॅक्स आसतात इन्स्पेक्शन्स आसतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान फक्त फिनिशिंगाक थोडोसो वेळ लागता बट वॉर फुटिंगाचेर आमचें काम सुरू आसा आनी डेफिनेटली वी वील टेक द एडवांटेज ऑफ दीस रेन कारण आमचे ऑलमोस्ट ऑल द स्लॅब्स हॅव बीन वॉटरप्रूफ्ड आणि त्याच प्रमाणे आमकां पावस कित्याक जाय पडटा ज्या कारणा खातीर आमी ही कला अकादमी रिनोवेट करपाक हातान घेतिल्ली आशिल्ली तेजे खातीर आमकां पावस जो जेन्ना पडटलो कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेवी रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ गोवा खंय लिकेजेस आसा फाल्यां सकाळीं आमकां हँड घेता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कन्सल्टंटा कडल्यान आमकां घेता आसतना सुद्दां हे चॅक्स बारीक बारीक ऑब्जर्वेशन्स बारीक बारीक आमकां तांकां कॉम्प्लाय करपाक लावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एंटायर पावस जालो न्ही म्हणटरीर ऑगस्ट म्हणल्यार आमचें बाकी सगळें काम सुरू जातलें अशें म्हाका कंप्लीट जातलें अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा कारण पर्सनली आमी मॉनिटरींग करतात PWD इंजिनियर्स जे आसात म्हजे जे कला अकादमीचे MS जे आसात ते आनी आर्किटेक्ट जो आसा तो पर्सनली लक्ष घालून हें फॉलोअप करता आनी डेफिनेटली कला अकादमी ही ऑगस्ट म्हयन्या भितर आमी लोकां खातीर दिवपाचें लोकार्पण करपाचो आमची पूर्ण तयारी आसा खूब तेंप जालो म्हापशा रवींद्र भवनाची चर्चा चलत आसा कितें जालेलें आसा हेजेर इट इज नॉट इन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग द लेवल बेस्ट फॉर टेकिंग द पोजेशन ऑफ द लँड बट ओनली द इशू इज दॅट देर इज अ इशू ऑफ अ टेनंट of only 1 or 2 tenants their settlement has been left and the concerned MLA my dear friend Joshua is following that matter we will see that म्हापशेकारांक बरे तरेचें रवींद्र भवन मेळटलें आनी हांवें म्हणिल्लें आसा म्हजी बरीचशी म्हणजे आतां सांग्यार आमचें रवींद्र भवन जें आसा तें फावंडेशन घालपा खातीर ड्यू आसा तेजो डिझायनींग सगळो जाल्लो आसा वी आर जस्ट वेटींग फॉर पुटींग द फावंडेशन पेडणे आमचे सगळे तयार आसात पूण ह्या सगळ्या पेक्षा प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द म्हापसा रवींद्र भवन एज सून एज जमीन जी आसा तेजो विशय जर सोंपलो जाल्यार पयली प्रायोरिटी म्हापसा दिवपाची म्हजी तयारी आसा थँक्यू सर सर ओके